आज सकाळी इन द मॉर्निंग ऑलमोस्ट एक 10 मिनटान पावस वारे काय नासले आणि अचानक झप करून माड पडलो तो आमचे शेजारचो एकनाथ आणि संदीप मांद्रेकर त्यांच्या प्रॉपर्टीतलो फुडलो माड आणि तो पडला तो सारको माझ्या रुमाचेर आणि थंय हांव आनी म्हाजी भयण दोगांय न्हिदलेली आणि ते जागे आसले ते आपले काम करताले तितल्यान पडोन अख्खे पडले तेजेर मातशे तकलेक तेका लागला हांगर फूल आणि खंय लागला आणि हांव न्हिदलोलो पळय थंयसर फूल अख्ख पाटी आनी खांबो पडला हांव मातसो चुकलो आणि पडला पळय ती रुमाची तुमी परिस्थिती पळयशीत जाल्यार ते सांगू शकनात एके वाटेन म्हणटा ते देवानूच आमची ग्रामदेवी सातेरी तशेंच आमचे स्वामी समर्थ आनी कोण देवान आहा तेंच्यांनी म्हाका बरे भाशेन साल्वार केलो मातसो चुकलो ना जाल्यार तो अख्खी पाटी हांव न्हिदला एक्चुअली न्हिदता तो त्याच जाग्यार आसा पण मातसो सायटीक आसल्या कारणाक आनी दुसरी गजाल म्हाज्या भयणीनूय कितें केलें तेणी म्हाका अलर्ट करून हाडून थेयले ते हे आनी म्हाका उठयले सगळे रूम अख्ख घराचे हे जाल्यार 2 रूम आहा आमचे दोनूय रूम आनी प्लस मदले हो हे तीन रुमांक डॅमेज जाल्लेले आसा आणि फूल अख्खे पाटी सगळे वाशे नळे सगळे आणि भितर जे कितें आसले पळय ते सगळे डॅमेज जाल्लेले तुम्ही ऑलमोस्ट लॉस्ट आता तुका सांगू शकना कितलो हे जाला तुम्ही इंजर्ड झाले हय म्हाजेरूय चडशे सगळे नळे बिळे सगळे आणि हांव कोणाक सारको थंय